गेली 25 वर्सां आमचे एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड जे आहा ते पर्यावरणा खातीर काम करता आणि हे काम करता आसतना आमी वन्यजीव पाळीव प्राण्यांचे अवेरनेस प्रोग्राम्स कसे रेस्क्यू ऑपरेशन्स कितें करता हे सगळ्या जाणांक खबर आहा। हे तुमी ऑलरेडी म्हाका दिसता इवन आमी वन्यजीव जे आसा तेंचे शिकार करतात किंवा इल्लिगल पाळीव प्राणी जे आसा तेंचे शिकार हत्या करतात तेंचे सगळ्यांचे आमी तेंकां धरून म्हणजे लोकांक जे आहा जे इल्लिगल करता तेंकां धरता हे सगळे तुमी चडशे जाणांनी कवर केल्ले जे दिलेले बातमी जे आहा तुमी प्रसारीत केलेले आहा आणि त्या बद्दल तुमचे मना काळजांतल्यान हांव धन्यवाद म्हणटा। आयज म्हाका तुमकां सांगपाक खूब खुशी जाता की आमी जे संशोधन क्षेत्र जे आहा तितून अजून पर्यंत पावल घालूंक नासले। सो ह्या टायमार आमचे संशोधन क्षेत्रान आमी पावल घातलेले आसा आणि त्याचा रिजल्ट आमकां मेळिल्लो आसा जो आतां तुमच्या समक्ष जे आसा ते शेअर करपाक आयज आमी पत्रकार परिशद घेतली आहा। संशोधन करपाक लागून गेले 2 वर्सां पासून सुरत जे गुजरात जे आसा थंयसरले दिकांश परमार नांवाचो जे आमचो संशोधक आहा त्यांच्या संपर्कान जवळ 2 वर्सां आमी हें काम केलां, हेजे रिसर्च केला। ते चीफ एक्झिक्युटिव्ह मेंबर ऑफ रेप्टायल कन्झर्वेशन सोसायटी गुजरात आणि वायल्ड लायफ रेस्क्यू ट्रस्ट नवसारी हांगा जिओलॉजिस्ट आहा। सो आमी दोन वर्सां हे काम करताले वेगवेगळ्या हेजे रेप्टायल्सांचेर एम्फिबियन्साचेर आमी सगळें काम करता। सो तितूंतल्यान आमकां जे आतां एक आमचे ब्रॉन्झ बॅक ट्री स्नेक नांवाचो जो स्नेक आहा जेका आमी कोंकणीन पास्को म्हणटा हो तेका नानाड्डो थोडे कडेन म्हणटा। सो हो जो साप जो आसा जो पिनविषारी साप आसा तेजे 200 वर्सां पासून तेजे एक रहस्य आसलें म्हणजे तेजे नांवाचे जे उल्लेख केलेलो वेस्टर्न घाट ब्रॉन्झ बॅक आसाम म्हणून। पूण तो वेस्टर्न घाट ब्रॉन्झ बॅक जो आसा तेजे रहस्य जे म्हणजे खूब जाणांनी तेका नाकारलेलो पयलीं पासून की असो कितें साप आसा आणि तो साप जो आसा काही जाणांनी तो केरळा भागांत मेळटा असो उल्लेख आसा, काही जाणांनी तेजेर हे केलें की महाराष्ट्रांत मेळटा। सो तेजेर जेंच्यांनी अभ्यास केलो पळय तेंच्यांनी फक्त तेजे आसा म्हणून हे केलें पूण तांकां प्रूफ जे आसा तेका जे सायंटिफीक जे प्रूफ जे आहा ते दिवंक शकूंक नासले। सो ते जे आसा ते दिकांश परमार हेंच्यांनी ते हे केले DNA टेस्ट आणि बाकीचे जे गोष्टी आहा तेजे जीन्स आणि रिसर्च करून ते केल्ले आसा। सो तितून गुजरात पासून ते आमचे गोवा कर्नाटक ह्या हितूंतले तेणी जे सॅम्पल्स कलेक्ट केल्ले तितून आमचे एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडांतल्यान आमकां तेंच्यांनी मदतीक लागून आमचे तेंच्यांनी हेल्प घेतलो। सो हो जो पास्को जो आसा तो एक्चुअली मनशाक लागून घातक ना पण झाडांचेर रावता आणि तो चडशे जे आसा हो साप जो आसा तो बारीक बेडकां आसा ती बेडकां आसा तशेंच लिझर्ड्स पाली आणि जे हे आसा पळय ल्हान पक्षी आसता पळय तांकां खावन तो जगता। आतां आयज आमी पळोवपाक गेल्यार वृक्ष जे आसा ते कत्तली खातीर सुद्दां तेंचे जे आहा मनुश्य वस्ती म्हणजे घरान येवपी हे चड तेंचे प्रमाण जाल्ले आहा आणि तेका काही जाणांचे तेज्या बद्दल गैरसमज आसा तो विशारी आसतलो आणि घरान ते रावले जाल्यार अशें चडशे आमी पळयता शेड आसा वा जे बाथरूम बी भायर जे आसता त्यातून चडशे पालींक लागून बी येतात ते कारण व्हडले वृक्ष जे आहा ते नश्ट जाल्ले कारण। आयज आमी ते जे हे आसा पळय ह्या ब्रॉन्झ बॅकाचे रहस्य जे आहा ते हे करपाक लागून तेजेर पब्लीश जे आसा ह्या हेजेर जे आतां कितें आसा खंयचे हेजे सायंटिफीक पेपर आसता आणि तो सायंटिफीक पेपर जे आहा पब्लीश केल्ला नोव्हेंबर 2024 एडिशन ऑफ टेक्रोपॅनिका म्हणून जे मॅगझीन जे आसा ते वर्ल्ड वायड ते जर्नल आहा जे एशिया बायोडायवर्सिटीचे ते जर्नल आहा ते छापले वयता आणि ते एक मानांकीत म्हणजे ते एक वर्ल्ड वायड तेजे एक हे आसा तेजो एक वेट आसा आणि तेका लागून आमी एक भाग्य म्हणटा की आमचे एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडा तर्फे आमी जे आसा आमचे जे स्क्वॉड आहा आमचे मेंबर्स आहा तेंच्यांनी सुद्दां हे हेल्प करून ह्या सापाचे बद्दल म्हायती जी आहा ती जगाक कळयलेली आहा की हो साप आसा आणि सायंटिफिकली तेजे जे आसा पळय तेका पयलीं जो आसलो तेका डेंड्रोलॉपिस ट्रिस्टिस म्हणून आसलो। सो आतां जो हे केल्लो आसा हो साप जो आसा तेजे DNA बी सगळे हे केल्ले आसा आणि एक्चुअली ती कॉमन ब्रॉन्झ बॅक म्हणून तेका म्हणटालो पूण तो आतां वेस्टर्न घाट ब्रॉन्झ बॅक हो वेस्टर्न घाटान मेळटा म्हणून तेका म्हणजे गुजरात पासून ते आमच्या कर्नाटका पर्यंत केरळा सुद्दां मेळटलो। सो त्या भागांतल्या पासून ह्या भागान हो साप जो आसा
तेजे सायंटिफीक जे आसा तेजेर आमी सांगलें की दाखयलें विश्लेशण केल्लें आसा. सो हो प्रॉन्स बॅग जो आहा तेज्या बद्दल तुमकां हांगा हेतून संक्षिप्त अशी म्हायती हितूंतल्यान तुमकां मेळटली.